रामनगर आनमोड गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचेर रामनगर पासून 2 किलोमीटरचेर अंतराचेर आशिल्ल्या अस्तोली ब्रिज लागींच दोन कारच्यो सामोरासमोर टक्कर लागून भीषण अपघात घडलो। ह्या अपघातात मूळ हुबळी आणि गोवा फोंडा हांगासर रावपी एकाच कुटुंबातील दोघांचो मृत्यू झाल्याची घटना घडली आसात। तसेच त्याच कुटुंबातले दोघ जण गंभीर जखमी आसात अशी माहिती आमकां प्राप्त झाली आसात। आमकां मेळालेल्या माहितीनुसार हे जे कुटुंब आसा ते हुबळीसून गोवा हांगासर वचत असताना गोंयसून कर्नाटकाक येवपी एका कारीक दोघांची धडक झाली आणि ह्या धडकेत हो अपघात घडलो। तेज्यात गोव्यात वचपी जी कार आसा तिजो चक्काचूर जाल्लो आसात आणि तेज्यात आशिल्ल्या एका पुरुषाचो आणि एका महिलेचो मृत्यू जाल्लो आसात। ही दोघा मृत्यू जाल्ली आसात हे दोघा बहीण आणि भाऊ हे आसात। तसेच तेंचो भुरगो आसा आणि तेंची पत्नी आसा ती गंभीर जखमी जाल्ली आसात। तांकां उपचारा खातीर बेळगांव हांगासर धाडिल्ले आसात। ह्या प्रकरणाचो तपास आसा तो लोंढा आणि खानापूर पोलीस आसात ते संयुक्तरित्या करीत आसात। ही घटना लोंढा पोलीस हद्दीत घडल्या कारणान ह्या घटनेची नोंद आसा ती लोंढा पोलीस स्थानकात जाल्ली आसात।